त्रास काय जावचे ना. आय थिंक इट इज अ व्हेरी सिंपल इश्यू आसतलो. At what level government goes and what level there are cases pending in the Supreme Court also. So over a period of time that is going to come up. हे येतले सगळे ते cases आसा. पण till something concrete come, I think बाळू can continue. And suppose फाल्यां सगळ्यात अशें जालें की बाबा सामकेंच it becomes inevitable for him, he can resign and he can go and somebody else can take over. There is no problem. Then Shekhar Sagar can take over. Yeah, he can take over or somebody else can take over. I would love to come like a regularly elected body rather than taking somebody. But suppose there is a maybe vacuum jata, I don't mind taking over and continuing the whatever work Balu and we have together. And over a period of time, कितें फुडें जातलें तें मागीर पळोवं येता. पण let this happen न्ही, ताका टायम आसा न्ही. सी आमी हें आतां 2001 ची मॅच चल्ल्या, अजून पर्यंत ती सुप्रीम कोर्टान हायकोर्टान अडकल्या. 2001 मॅच जाल्ली, क्रिमिनल केस, नथींग इज हॅपनिंग. सो आमच्या हातून ह्यो आमचो अशी परिस्थिती जाल्या सद्या की तुवें कितेंय घालें न्हय, लोकांक इतकें कॉन्फिडन्स आसता की आनी 10 वर्सां तें कांय जावचें ना म्हणून. दॅट्स वाय दीस टायप ऑफ थिंग्स हॅपनिंग. नो अकाउंटेबिलिटी न्हय. सो आतां कितें बाळूचे 3 वर्सां सोंपून वतलीं आनी तरी कांय जावचें ना अशें शक्यता आसूं शकता. हू नोज. म्हाका एक गजाल सांगात, तुमी 20 पॉयंट प्रोग्राम केलो आनी तुमचो फर्स्ट अजेंडा आशिल्लो तो म्हळ्यार नार्वेकाराक भायर काडप. हें करतना कितले त्रास पडले? ह्या 20 पॉयंटांतलो 0 अजेंडा वॉज नार्वेकर न्ही, मागीर 1, 2, 3, 4 दॅट जाल्लो न्ही तो एजेंडा म्हणून नांव येवना त्या दिसा 0चेर आशिल्लो. आय थिंक दॅट वॉज माय बिगेस्ट एक इंडिविज्युअल म्हणजे एक टार्गेट आशिल्लें न्ही, तें हांवें पूर्ण केलें. दॅट्स वाय आय वॉज नॉट व्हेरी मच दीस इन लायक म्हजो प्रेसिडेंटूच जाय पोस्ट. माय एम वॉज ओन्ली 2 थिंग्स. फर्स्ट थिंग ताका काडपाचो थंयसून, आनी सेकंड थिंग आय हॅव टू प्रूव दॅट वॉट एवर हांवें एक सांगलां हांकां की बाबा हे हांवें पयशे हांगा खाल्ल्या ती म्हजो स्टँड बरोबर आसा काय ना तो म्हाका जाय आसलो. दोनी थिंग्स हॅव बीन प्रूव्ड. माय थिंग करेक्ट. वन थिंग तो फटींग आनी तो चोर आनी तो सगळें ताणें चोरला खाल्ला हें सगळें प्रूव जालें. सेकंड थिंग की हांवें सांगिल्लें की तो योटान आपलें तें डिजल घालता, हांगा डिजल घालता, घरा कडेन ताणें एसी लायल्या, घरा कडेन ताणें आपले सगळे हांगा जे बरे बरे सगळे जे आमचे कसो कॉल इन्वर्टर सगळे घरा आनी घरचे कंडम माल हांगा, हें सुद्दां म्हणजे प्रूव जालें. दॅट मिन्स वॉट एवर माय एम फर्स्ट एम वॉज देर इज टोटली 100% प्रूव जालो. नाव ताका त्रास कितके पडले हांव आय कॅन एक बूक बरोवंक शकता. इट वॉज लायक एक्चुअली मुवी सारकें. तुका हांव शॉर्टली जर सांगूंक गेलो, इट स्टार्टेड समवेअर अराउंड 3-4 वर्सां फाटीं. आय थिंक शरद पवार सेंट अ मेसेज थ्रू अ एमिसरी टू मी की देर इज यू आय डोंट यू कम एंड मीट मी म्हणून. हांव आनी पंकज जोशी विथ that time minister in the cabinet, he took us to Sharad Pawar in Delhi. One day सकाळी मेळ्ळे आमी अर्दवर आनी ताणें म्हाका तेन्ना हो इश्यू सांगलो रिगार्डींग हीज सन्स बर्थ प्रॉब्लेम आहा ते. आनी पूण हांवें म्हणलें सर आमकां डॉक्युमेंट्स दी न्हय. पण नो आय कॅनॉट गिव यू डॉक्युमेंट, यू फायंड आउट. हांवें म्हणलें सर डॉक्युमेंट दिना जाल्यार आमी कितें करतले. पॉयंट 1 शरद पवार वॉन्टेड दयानंद नार्वेकर आउट. 100%. आनी फॉर दॅट मॅटर थंय ताका सगळे जाण न्हय ताका नालायक बिलायक अशेंच म्हणटात. म्हणजे यू आस्क देम इंडिव्हिज्युअली न्हय, दे वील से दॅट ही इज द मोस्ट युजलेस प्रेसिडेंट एवर इन एनी ऑफ द असोसिएशन. मागीर तुमी हांगा येवन डॉक्युमेंट्स एकठांय केले. ना हें जालें केन्ना, हें जालें 5-6 वर्सां जालीं हाका. मागीर हांव रावलो थोडे दीस, म्हाका कशेंच मेळना तें पळय, कित्याक इज दिस लायक कोकून न्हय, खंयसून भायर येना कांय बातम्यो सगळ्यो. फायनली वन मॅन, आय वील नॉट टेल हिम नेम, ताणें BCCIसून ते म्हाका डॉक्युमेंट थोडे हाडून दिले. एंड देन आय स्टार्टेड अंडर RTI. हांवें ते सगळे सारके कलेक्ट केले. देन आय इमॅजीन वाय ही हॅज डन लायक दीस, कित्याक ताका अशी गरज पडली हें करपाचें सगळें करून. देन आय फ्रेम दॅट दीस एंड देन आय पूट द प्रेस हे. पूण तो एज युजल तुका जाय तें कर. So finally I had to file a FIR on that. हातून सद्यान बाळू played a very important role to start with in the recent episode. In the recent episode, Balu, since the change of government, Balu also was in touch with us that कितरी करा. But Balu आपूण एकटो जावन भायर येवपाक भितालो. कित्याक सपोज आपूण आयलो आनी कांय जावना हाजेर जाल्यार ही वील ऑल्सो लूज वॉट एवर हीज पोजिशन इज देयर इन द GCA. सो आमी कितें केलें, एक दीस बाळू घेतले आमी आनी दिल्ली गेले. एंड चीफ मिनिस्टराची वळख सारकी करून दिली. तेन्ना अनुराग ठाकूर वॉज देयर. चीफ मिनिस्टर सेड बाळू यू हॅव टू कम आउट, वील सी दॅट वॉट एवर पॉसिबल आमकां कितें जाय तें आमी वील सी टू दॅट ही वील एक्सपोज हिम. पण आफ्टर हे सगळे 2-3 जाले मागीर आमी वी वर ट्रायंग टू गेट मनोहर. म्हणजे अशी परिस्थिती जाली म्हाका की सगळे म्हणटाले की मनोहर हॅज गॉट हँड इन ग्लोव्ज विथ दयानंद म्हणून.
म्हणजे आमकां हिणयताले अक्षरशः ना रे तुमचे ते जावचेच ना ते ताणें ताका इलेक्शना पयल्यान हो थंय सांगतालो दयानंद पयलीं सगळ्या लोकांक सांगतालो थंय कांयच आपले कोण कांय करचो ना आपल्यान इलेक्शना पयलीं आपणें सगळें सारकें सेटींग केल्लें आसा बी म्हणून सो आमी सारके डिप्रेशनान हांगा म्हणजे हांव आशिल्लो सूरज आनी अकबर दीस आर द 3 की प्लेयर्स आमी मनोहराची अपॉयंटमेंट घेता तो दिता आयज दिता फाल्यां दिता अशें करून 2-3 म्हयने केले शेवटी एक दीस झगडले आमी ताजे कडेन तूं दिना आमकां तुकाय अपॉइंटमेंट घेवची पडटा न्ही हय, पण ह्या सब्जेक्टाचेर अशी परिस्थिती आमची तो आयकूंकच तयार ना न्ही आमचे शेवटी झगडले सामके ना तूं दिता काय ना आमकां बी अशें करून शेवटी बघू ओके ओके रातचे या म्हणपा लागलो रातचे गेले तर म्हणपा लागलो कितें करूं म्हणलें अशें अशें आसा कितें जाय हांवें म्हणलें आमी इतक्यो कंप्लेनी केल्यो इतकें सगळें केल्यार कांयच जावना सो ताणें इन्स्पेक्टर जनरलाक फोन लायलो बाबा कित्याक तुमी काय करना म्हणपाक आमी सांगलां देर इज सफिशियंट ग्रावंड फॉर आमी ऑलरेडी नोट बीट टायप केल्लो आसा ओन्ली तुमची नोट जाय फुडें वचपाक फुडें आनी यू कॅन गो हेड म्हणून दुसऱ्या ताका आपयलो सोमतें आमी ते आयतारा आशिल्लें सगळें करून बेगीन तें आनी चेतनाक घालो थंय दॅट वॉज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट मूव बिकॉज चेतन वॉज नोईंग एवरीथींग इनसायड GCA कितें चलता सो ही कूड हॅव बीन अ व्हेरी गूड नायस हें आशिल्लें आमकां सो तो फर्स्ट इज टू put that commission, inquiry commission on him. But एक जशें मनोहरान उलयतना आमकां एक अशेंच म्हणलें CMान की देर इज अ लिमीट वॉट आय कॅन डू फॉर यू यू हॅव टू गो बाय डेमोक्रेटीक मिन्स हे ताजे शब्द अरे रे म्हणलें म्हणजे म्हाका हिंट गेली की देर इज अ लिमीट फॉर गव्हर्मेंट कॅन डू कितें करूं शकता गव्हर्मेंट ताका काडूं शकता ताका ना आणि लोकांनी सगळें म्हणलें ताका एडमिनिस्ट्रेटर घाला एडमिनिस्ट्रेटर देर नो पावर फॉर गव्हर्मेंट टू पुट एडमिनिस्ट्रेटर वीच आय ऑल्सो न्यू आमकां कितें दिसतालें की ह्या हातूंसून कितें भायर येतलें इन्क्वायरीसून आनी देन गव्हर्मेंट वील पुट अप हें बी बट यू नो ताका टायम आहा आनी इलेक्शन वॉज ऑलरेडी ऑन ताणें डिक्लेअर केलें इलेक्शन आनी एकदां इलेक्शन जालें आनी तो आपल्याक इलेक्शन जालें म्हणून सांगतकच परत निवडून आयलो मागीर इट वील बी डिफिकल्ट मोर डिफिकल्ट सो आमी कितें केलें मागीर हांव यू नो आमच्यो तकल्यो मातश्यो लायल्यो कॉन्स्टिट्यूशन वाचूंक लागलो हांव आय वॉज रिडींग कॉन्स्टिट्यूशन कितें तरी खंय तरी कितें पण ते हें घालें न्ही तातूंत हे बाबडे थोडे आशिल्ले लायक प्रसाद बिसाद हे सगळे विलास ते मातशे अशे मातशे भिवंक लागले गव्हर्मेंटाक की आमचे रोगीत काडा शिवाय आनी आमी मनोहराचो टू टेल यू फ्रँकली आमी मनोहराचो हावको केल्लो हांवें ताका सांगलें तुजो हांवें हावको केला म्हणून कित्याक पळय गब्बर सिंग आयेगा म्हणटाले पळय मनोहर येतलो मनोहरान खातला भयानूच सगळ्यांक हें केलें सारकें मागीर तांचे एक म्हजो एक रघु म्हणून फ्रेंड आहा हू प्लेड अ व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल डॉक्टर रघु फ्रॉम बिट्स पिलानी इन ब्रिंगींग ऑल दीस फॅक्शन कित्याक हांव तांकां वळखनाशिल्लो तसो म्हणजे लायक विलास आय प्रसाद ऑल्सो म्हणजे तसो व्हडलो कॉन्टॅक्ट ना इवन सुदेश प्रभुदेसाय मागीर अमरीश बिमरीश ते वर व्हेरी यंगर आमच्या हातूंसून नवे हांव फक्त संजय गाणेकाराक एकट्याकूच वळखतालो सो ताणें पयलीं तांकां 4-5 जाणांक सांगलें की आय थिंक देर इज अ टायम द गव्हर्मेंट हेज चेंज यू शूड नॉट हे तुमची इन्क्वायरी जाल्यार तुमकां खाणाशिवाय तुमी फोंडान पडटले तो कुशीकूच उरलो ताका म्हणल्यार कांय फरकूच पडना पण तुमी फोंडान पडटले सो यू बेटर यू कम आउट एक सिटींग जालें आमचें रातचो हांव तें इलेक्शन हें वाचतालो कॉन्स्टिट्यूशन वाचतना टाक 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 खंय म्हण हाका धरतलो आतां कित्याक देर इज नो वोट ऑफ कॉन्फिडन्स बरोबर प्रेसिडेंटाचेर तूं वोट ऑफ कॉन्फिडन्स घालूंक शकना एंड देन आय सडनली स्ट्रायक मी की वोट ऑफ म्हणजे ते एक्सपल्शन करूंक मेळटा मॅनेजिंग कमिटी पण ताका 2/3 मॅनेजिंग कमिटी लागता बरोबर 10 जाण जाय हय 10 जाण कशें मेळटले दयानंदाच्या आगेन 10 जाणांनी सयो मारप विचारूच आमी करूं शकना न्ही 10 जाणांचे सेम म्हणजे म्हज्या भावाक हांवें केन्ना सांगलें न्ही धावो आतां मारपाचो म्हणल्यार तो येव तो म्हणटा कशें जालें हाव इट हॅपन काय म्हणून सो जालें सकाळीं उठलो पयलीं फ्रायडे इट वॉज अर्ली मॉर्निंग सकाळीं उठलो बिट्स पिलांनी तो रघु कडेन गेलो हें टायप कर म्हणलें सारकें ताजे कडेन एक GCAचो पेपर आशिल्लो ते टायप मारली 1 2 3 4 5 10 नांवां मार म्हणलें जालें 11 सुमार म्हणलें तुजे सगळे कोण कोण आहा तांकां आपय हांवें पळय सगळ्यांक एक्सप्लेन केलें हांवें पळय अशें अशें 5-6 जाणां आयिल्ले मार विलास वॉज द फर्स्ट वन टू सायन बरोबर विलासान मारली आपल्याक आनी नाका म्हणपाक बट आमकां टेंशन येता घरा कडेन ते प्रॉब्लम तुमची मागीर शरद आयलो शरदान मारली नितीन चोपडेकर ताणें मारली मागीर विवेक स जाल्यो सयो केन्ना बाय शुक्रारा बाय 5 o'clock अरावंड 4 o'clock 6 सिग्नेचर्स जाल्यो 4 नात अजून 4 कोण उरले की प्लेयर बाळू हॅड गॉन टू हांगा आमचो खंय गेल्लो हैदराबादाक एंड देन वी हॅड अमरीश डीड नॉट सायन प्रसाद डीड नॉट सायन एंड संजय काणेकर डीड नॉट सायन
4 उरिल्ले. सो आतां कशें हांचे 4 घेवपाच्यो. हांव गेल्लो मनोहराक मेळपाक विथ IMAच्या खातीर आमचें कितें तरी. हांवें म्हणलें एक काम कर म्हणलें, एक कोण म्हणलें, एक फक्त म्हणलें प्रसादाक फोन कर आनी सांग म्हाका हेल्प कर म्हणून. लावन दी म्हणपाक लागलो. तेन्ना मातसो फॉर्मान आशिल्लो, लावन दी म्हणलें मातसो उलय आनी ताका सांग की बेटर यू बी देर विथ डॉक्टर साळकारा बरोबर जाल्यार तुजें बरें जातलें. ताणें 2 फोन प्रसादाचे थंय बेरिंगा कडकडटाले हात. सीएमाचो फोन आयलो म्हणटकच मागीर हांव ताका फोन करून सांगलें पळय म्हणलें सीएमाक तुवें उतर दिला म्हणलें सही मारतलो म्हणून. दीस बातमी म्हणलें ताजे कडेन जर पावत न्हय जाल्यार तुका सोडचो ना म्हणलें हांव कसोच. आय वील सी टू तो कुशीकच उरला तुकाच घालता. म्हाका म्हणलें धमकी दिता काय म्हणपाक आपल्याक. हांवें धमकी न्हय म्हणलें पूण सी म्हणलें ही इतके मुवमेंट जाता ताका कळूंक जायना न्हय. बरोबर. ना ना बोला आपूण ताणें सांगलें सीएमाक बाळू येतलो फाल्यां येतलो आपूण बाळू बरोबर सही मारता. रात गेली. दुसऱ्या दिसा म्हाका 4 ऑपरेशनां आशिल्लीं सकाळीं 7 o'clock to 1:30. 4 ऑपरेशन आनी 4 सयो. 4 सयो उरिल्ल्यो. हे सगळे बिट्स पिलांनी कॅम्पसान रघु बरोबर सगळे बसल्या कोणूच सयो मारूंक जायना 4 जाण. आनी संजय वॉज कमींग एंड टेलिंग देम ना आमी पळय बाई कडेन या उलोवया सारकें करुया. नॉट पॉसिबल जालें. बाळू आयलो हैदराबादसून. बाळू नाका तापयले बिपयले मारुया आमी सयो मारुया कोण मारना. बाळू मारना तेन्ना. बाळू म्हणजे आपणें मारूना. आनी हाजो म्हाका फोन रघुचो म्हणपाक लागलो आय थिंक इट इज फिजलिंग आवट मारलेलो वी आर नॉट गेटिंग 10 numbers. हांवें राव म्हणलें हांव म्हजें करता म्हणलें. आय फिनीश बाय अरावंड 1 o'clock 4 ऑपरेशन. आय वॉज देर इन अर्द वरान झूम करून गेलो थंय बाळू आनी हे सगळे अशे तडफडटात सगळे भायर भितर. बाळू म्हणलें तूं पयलीं मार. तेंच्या आसून हांव पळयता बाकी तूं मार पयलीं. बाळून मारली. प्रसादाक भायर आफयलो त्या रुमानसून. तूं कित्याक बाबा रावला. बाळून मारली मरे मार. अशें करून 10 जाले. अमिशाक आफयलो 9 जाले. संजय वॉज नॉट रेडी टू सायन. हांवें म्हजो एक हुकमी एक जमीर आशिल्लो. मागीर हांवें सकाळीं पंकजाक सांगून दवरलो की जमीराक सांगून दवर की गरज पडली जाल्यार तुका हाडटा म्हणून. म्हणजे धावो जाय जालें म्हाका. सो पंकजान रोखडें आपले ते भोय म्हणून तांकां सांगलें तो जमीर आयलो इन हाफ एन आवर. जमीराक म्हणून म्हाका जमीरा वॉज शॉक्ड. विचारूच नो सोड ते वाचून म्हणजे एक्सपल्शन ऑफ नार्वेकर. इट इज नॉट हे एक्सपल्शन ऑफ नार्वेकर म्हणून. म्हणपाक हे सगळें सारकें आहा न्हय सगळें. ताका म्हणटा तो साळकारान केला ते सारकें आसतलें तूं मार सही म्हणपाक लागलो. मारली हाणें. 10 जाल्यो. म्हणून 11वो काणेकार. 11वो मागीर काणेकाराक बाळू कितें म्हणटा अरे बा तूं एकटो उरतलो तूं मार ती म्हणून शेवटी मागीर ताची घेतली सही. म्हाका एक सांग तुवें म्हणजे वाट लायली सगळ्या हातून. हे सगळें जो ड्रामा जालो तो ग्रावंडार ड्रामा जालो तो वाट लावपाक तूं. हांवें तुका फोन केलो तेन्ना की अशी 10 सवय जाली म्हणून. हांव नॉर्मली तू म्हणलें हांव सांगतकर एक वर 1.5 वर लायता स्क्रोल मारपाक. ब्रेकिंग न्यूज ती स्क्रोल मारपाक तू एक 1.5 वर तरी लायता. आमी म्हणलें तो म्हणसर पावतले म्हणून. स्क्रोल न्ही तो जीसीएची नार्वेकराचे जीसीएतल्यान एक्सपल्शन ही ब्रेकिंग न्यूज. यू मीन टू से यू नो इट वॉज सच अ मूव न्हय. नार्वेकर डीड नो टिल यू स्क्रोल केम. तुजी ब्रेकिंग न्यूज आयल्या शिवाय ते वाचून ताका कोणें फोन केलो. लास्ट 2 प्रश्न म्हणजे टायम सोंपला. खूब इंटरेस्टिंग काणी. म्हाका वायट दिसता की म्हाका टायम सोंपलो म्हणपाक. 2 प्रश्न म्हणजे चडच पर्सनल जालें तुज्या नार्वेकराचें. आय थिंक इफ इट वॉज नॉट पर्सनल आय वूड नॉट हॅव रीच टू दीस लेवल. बट इट इज नॉट पर्सनल एज सच. मायन वॉज अ इगो. You accept that it was ego? Yes, it was ego. तो म्हाका अशें करतालो की तूं जाय तें कर. Nobody can touch me म्हणून. And I wanted to show that perseverance and persistent hammering of those things because I knew that I was correct. लास्ट प्रश्न. सत्यमेव जयते जातले म्हणून खबर आशिल्लें. लास्ट प्रश्न होतो. कॅन्सर स्पेशलिस्ट सद्दां तूं सांगता तशी 3-4 ऑपरेशनां कॅन्सर काडून उडोवप नश्ट करप. जीसीएक लागिल्लो कॅन्सर पुरायपणान अजून नश्ट जाल्लो ना. फुडल्या 3 वर्सां भितर तरी हो कॅन्सर तूं काडपाक शकतलो इतलो कॉन्फिडन्स आसा. तुका एक कॅन्सर टायम सोंपला. सी द मेन 95% ऑफ ट्युमर इज आउट. तेच अंश उरले थोडे जर खंय आसा कित्याक आमी कितें म्हणटा वेन ब्रेस्ट कॅन्सर सुद्दां काडलो न्हय आमी रक्तान आसा खंय सेल्स आसा आमकां दिसना ते अशे असंतुश्ट आत्मे बी भोंवतात. कॅन यू एश्योर तांकां मारपाक म्हाका किमोथेरपीची गरज आसा. आय थिंक इन दीस 3 years हांव सिस्टमॅटिकली किमोथेरपी घालून आय विल सी दॅट द टोटल कॅन्सर इज क्युअर्ड ऑफ द गोवा क्रिकेट. ह्या दोतोराच्या आश्वासनाचेर ही आयची म्हत्वाची मुलाखत सोंपयतात.
निर्णय घेतगीर दिल्ली पहिली मुलाखत जराची तर डायरेक्ट हांगा आयल्यार ही मुलाखत दिली थँक्स